आयज सगळ्यांत पयलीं आमी अपोलो विक्टर हॉस्पिटल जे आसा तेंची जे हांगा डॉक्टर येयल्या डॉक्टर मधुजा सावेकर तशीच जे आमच्या आनी बाकीचे जे आसा डॉक्टर फरिदा आनी सगळी टीम मना पासून आनी तेंचे जे कोऑर्डिनेटर आसा दोगांय जे हांगा आयज येयल्या मनांतल्यान जे आसा अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन आमचे जे इन्स्टिट्यूशन्स आसा तेंचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा की आयज फ्री मेडिकल कॅम्प जे आसा आयज ऑर्गनायज केलो आनी ह्या ऑर्गनायजेशनाचो जो लाभ आसा आमचे जे गांवचे लोक आसा सगळ्यांक जे आसा हाजो लाभ जावपाक लागला डिफरंट जे आसा तेमी स्क्रिनींग मशीन्स हाडल्या तेमी जे आसा युरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टरच्यान घेवन सगळी डॉक्टर्स आय स्पेशलिस्ट जे आसा डॉक्टर आयज येयल्या आनी हेजो एकूच उद्देश जे आसा गांवांत जे आसा आनी प्लस आमची भुरगीं जी कॉलेजींत जी भुरगीं पावल्या तेंचें जे आसा आमी फ्री मेडिकल कॅम्प जे आसा टेस्टींग जे आसा आयज करपाक लागल्या हे माध्यमान जे आसा आमच्या गांवांत कसलेच जे दुयेंस आसा हें आसपाक जायना आनी तेजें इमिजिएटली आहा जाल्यार पसून इमिजिएटली जे आसा डिटेक्ट करून जे आसा तांकां इमिजिएटली ट्रिटमेंट करपाचें काम जे आयज अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीनान जे आसा इनिशिएटीव घेतला आनी विक्टर हॉस्पिटल हेजें जे आसा कोऑर्डिनेशनान जे आसा हें जावपाक लागलां ताका लागून आनीक फाटीं हांव अपोलो विक्टर हॉस्पिटलाचें आनी तेजी फूल टीम जी आसा तांकां जे आसा देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगा येयले आनी आयचे काराक जे आसा आमकां हेल्प केला भुरगीं सगळ्या भुरग्यांक हे करतले हय आख्खी भुरगीं जी आसा कॉलेज लेवलाच्यान घेवन आनी तेंचे जे पेरंट्स आसा सगळे पेरंट्सांक एक 10 मिनटांनी जे आसा सगळे पेरंट्स जे आसा इतली फूल पेरंट्स आनी सगळीं भुरगीं जी आमची गांवची आसा हेंचे जे आसा फ्री मेडिकल चॅकअप जे आसा अपोलो विक्टर हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांच्या वांगडा रावन जे आसा आमी घेतले पूण सेकंड टायम कॅम्प जालो परत वर्साक कितले कॅम्प करतले तुमी लास्ट टायम जो आमी कॅम्प जो केल्लो तो टॅक्सी युनियन जे आसा तेंच्या माध्यमान घेतलो आनी तेजे आमचे अध्यक्ष आसा दामू नायक जे आसा हांकां घेवन जे आसा आमी फूल टॅक्सी गोंयची जे युनियन आसा हांकां घेवन जे टॅक्सी आमचे जे भाव गांवांत जे टॅक्सी चलयता जे आसा ड्रायव्हर आसा हांकां सगळ्यांक जे आसा कॉर्डिनेशन करून जे आसा आमी लास्ट टायम जे आसा कॅम्प केल्लो आनी तोय जो कॅम्प जे आसा सक्सेस जालो होय कॅम्प जे आसा व्हडी संख्येन जे आसा भुरगीं आफ्टर 11 जे आसा पार्टिसिपेट जातली आनी हो कॅम्प जो आसा डेफिनेटली जो आसा सक्सेस जातलो सिनियर न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर हॉस्पिटलांतले आमी बेजिकली किडनी स्टोन आनी प्रोस्टेटाचे दोतोर ओके सो हेतून आमी हांगा चॅकअप करपाक आयल्या सो दॅट कोणाकूय कितें प्रॉब्लम आसा तांकां फुडें इन्वेस्टिगेट करून कितें ट्रिटमेंटाची गरज आसा ती दिवपाक शकता सो लोकांनी येवचें आनी आपले ह्या फ्री कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनी विक्टर हॉस्पिटल जे आसा थंय जे खुबशे मेजर प्रोसिजर्स आसा ते गव्हर्मेंटाचे दीन दयाल स्किमी अंडर जाता सो ते फुली फ्री जाता मोस्ट ऑफ द प्रोसिजर्स वीच आर कवर्ड विल बी are done fully free in Victor Hospital under Deen Dayal scheme of government. देखून कांय चड करचें पडना फक्त कार्ड घेवन येवचें पडटा आनी कार्डार चॅक करचें पडटा पयशे आनी कार्ड स्वायप करून प्रोसिजर करपाक मेळटा सो जेंकां बी पयशांची दिसता की पयशे तेंच्या कडेन ना म्हणून आमच्या हॉस्पिटला कडेन येवपाक मेळना तशें कांय ना दीन दयाल स्किमीन खुबशे प्रोसिजर्स फ्री जातात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.